जेन्ना जेन्ना घरान वता तेन्ना रिस्पॉन्स खूब बरो आसा. लोक जेन्ना आमकां वेलकम करता तेन्ना तोंडाचेर तांचो हांसरो पळोवनूच आमकां कळटा की लोक सगळेच एक चेंज करपाक रावल्यात आनी खुबश्यो गोश्टी वास्कोन जावना. त्या खातीर खंय तरी लोकां मदीं एक फ्रस्ट्रेशन आसा, लोकां मदीं एक त्रास आसा, एक भितरल्यान एक ओक आसा जे थोडे लोक काडूंक शकता, थोडे लोक काडना. पूण जेन्ना जेन्ना आमी खंयच्या दारान गेले तेन्ना आमकां सगळ्या कडल्यान पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळ्ळा. आनी एका समाजाचे न्ही पूण प्रत्येक समाजाच्या लोकांचे म्हणजे हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन कोणाच्याय घरान गेलो जाल्यार एक पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळा. आज तुमी पळयता आज आमचे हांगचे भाव भयणांनी आमच्या खातीर एक मुद्दम एक लादीन दवरलें आनी खंय तरी देवा कडेन सगळीं मागतात की खंय तरी आज आमचे विजय जावचो म्हणून. आनी म्हाका दिसता की सगळ्या वास्कोकारांक जे मनान आसा ते अवश्य ह्या फुडल्या तारखेर 14 तारखेर तुमकां दिसतलें. लादनीचेर कांय करपाना आमी फकत तेजी बरी भलायकी आनी तेगे बरी राखण मागता. जिखपाचें इज आउट ऑफ क्वेश्चन. आमी जिखोन गेले आमी खरें सगळे लोकांना बाराबो आहाय तेश कोन्न एक बरी व्हडली लीड एक सोदमोता आमी कळटा तुका. आमी तेका देवान राती तो एकलो हिंगा थिंगा भोंवता तेका देवान तेगे फॅमिलीक तेका बरें करून सांबाळपाचो बरें करून राखचो कळटा तुका न्हू. जिखपाचें इज आउट ऑफ क्वेश्चन. जिखोन गेले आमी